नमस्कार, पोळ्या प्राईम खबरो। बीजेपीची चिंतन बसका सोपली, मात उपरांत बीजेपीच्या कोर ग्रुपाची मांडवीत खासा बसका मिकी काफयलो मेळपाक मगो बरोबरचे युतीची चर्चा चल्ले म्हूण बोवाळ। अध्यादेशान गोयच्या मायनिंगाचो प्रश्न सुटना, रिजेक्ट डम वडोवपाचे खंय चौकशी केल्ली नसताना पर्यावरण दाखल्या वयली स्थगिती फाटीं घेतले कशे अध्यादेशांत कांयच ना, मिनेराक प्रश्न। डोंगरेर डामडा खाजनातले उदक सोडचे मामलेदाराचो आदेश, घरदारां शेतां बुडून बांयो खारो जावन लोकांच्यो बोबो। प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत प्रशासनाक जाग, डोंगरेर प्रुडंट इम्पॅक्ट। आणि मोपा विमानतळाचो EIA रिपोर्ट मोठे स्कॅम, 4 सीझन लागून करपाचो EIA 3 म्हयन्यात केलो कसो, GFDOचो आरोप। 1 फेब्रुवाराक EIAचेर भौशीक सुनावणी। काटे बायणा बंगलो फोडपी अल्पवयीना सयत 5 जाणांचे गँग वास्को पुलिसांनी धरले। अल्पवयीनाक धाडलो मेरशे अपना घरांत, उरिल्ल्यांक घेतले रिमांडाचेर। खबरो विस्तारान। सोमारा सुरू जाल्ली बीजेपीची चिंतन बसका मंगळारा दनपारां सोंपली। मोगोचो उपद्रव, आक्रमक जाल्ली काँग्रेस आनी ZP आनी पणजेची पोटवेंचणूक ह्या विशयांचेर बसकेंत चर्चा जाली। मात ताचे उपरांत बीजेपीच्या कोर ग्रुपाची पणजेक खासा बसका जाली। थंय चर्चा करूंक मिकी पाशेकोक आपोवन हाडिल्ल्यान राजकीय मळार मातसो बोवाळ पडला। मोगो बरोबर युतीचें कितें करप हाचेर चर्चा जाल्या अशें सध्या बोवाळ पडला। 2 दीस कळंगुटे चलिल्ली बीजेपीची चिंतन बसका मंगळारा दनपारां सोंपली। हे बसकेंत मोगोचो युतीचो विशय गाजलो। ते भायर इतलो तेंप थंड आशिल्ली काँग्रेस आक्रमक जाल्ल्यान तोय विशय बसकेक आयलो। ZP आनी पणजे वेंचणुके खातीर पक्षान खासा समिती नेमली। मात ZP वेंचणूक पक्षीय पावण्यार जाली जाल्यार मोगो वांगडा युती दवरप काय ना हाचेर पक्षान निर्णय घेवचो अशा मताचेर ही बसका सोंपली। आमी सादारणपणे असल्यो मिटिंग्यो दर 2-3 दिसांनी 2-3 म्हयन्यांनी घेतात। तातूंतसून पार्टी आनी ऑफिस बेरर्स, पार्टी आनी पक्षाचे आमदार खासदार हांचें कोऑर्डिनेशन उरचें म्हणून आमचें सरकार सत्तेर आयल्यार 3 वर्सां जालीं। त्यामुळे आमी केल्ल्यो योजना त्यो खऱ्योच जनते पर्यंत पावतात की ना, कितें भितर हिंड्रन्सीस आसात, मतदारांची कितें फील आसा, आमदारांची कितें फील आसा, मंत्र्याचें फंक्शनींग कशें चल्लेलें आसा, ह्या सगळ्यो गोश्टी उघडपणे हें करचें। 4 भिंती भितर आसच्यो गजाली त्यो, भायर बडबडच्यो न्हय। अशें आयकलें की डिमांड येयलो MGP काम BJP वांगडा कित्याक करया। न्ही अशे अनेक विशय आयले। हांव स्पेसिफीक एक विशय कित्याक एकूण सरकार बऱ्या पद्दतीन चलचें, उरलेलीं 2 वर्सां बऱ्या पद्दतीन वचची। घरांत कितें घडटा हें हांव भायर कशें सांगतलो। प्रत्येक दिल्ल्या प्रत्येक सजेशनाची नोंद घेतलेली आसा। आमची जनरल सेक्रेटरीची पोस्टिंग खाली जाल्ली गोवा प्रदेशाची, तो आमचो आमदार सांखळीचो प्रमोद सावंत, ताका गोवा प्रदेशाचो नवीन जनरल सेक्रेटरी म्हणून अपॉयंट केला। त्याच खातीर पणजे आनी ZPच्या इलेक्शना खातीर म्हाज्या अध्यक्षतेखाली अध्यक्ष म्हणून त्या समिती भितर लक्ष्मण पार्सेकर मुख्यमंत्री आसा, डिफेन्स मिनिस्टर आसा, श्रीपाद नायक आसा, अशी सादारण 13 जाणांची समिती अपॉयंट केल्ल्या। आमदाराचे काही हें आशिल्ल्यो तक्रारी, कामां वेवस्थीत जायना, म्हणजे मतदारसंघ काही आपले दुर्लक्षीत जाता, अश्यो तक्रारी आसतात न्ही सदांच्यो। ना तशें कांय ना। MGP बद्दल न्ही, म्हणजे डेव्हलपमेंटा बद्दल बी उलयता, काम मातशें स्लो आसा बी म्हणून तांच्या डिपार्टमेंटांतली। हय, म्हणजे थोड्यांची आशिल्ल्यो तक्रारी। ZP खातीर MGP बरोबर अलायन्स ती समिती मागीर समिती आजूच केल्या न्ही, ती मागीर ती बसतली आनी येणार एक डिक्लेअर जालें की, आनी मागीर कोण कितें करप तें मागीर ठरयतले। असो डिमांड येयलो की MGP भायर धरची सरकार। तो डिस्कस करूंक हांगा सर डिमांड राती येयलो न्ही। राती काल येयलो तो पक्ष थारायतलो म्हणून सांगला। तो डिसिजन पक्ष थारायतलो, फक्त पक्ष डिसिजन घेतलो। हय, पक्ष डिसिजन घेतलो। डिमांड आमदारांनी केलो तसो, थोड्या आमदारांनी केला, थोड्यांनी नाका म्हणून सांगला। दोन्ही जाले। No, grievances are sorted out. Everybody has grievances. It is not against any particular minister.
या ओवरऑल तातूंत भितर घडामोडी खंयचे सरकार उडोवपाचें करपाचें कोणा भायर उडोवपाचें अशें कांयच ना. झेडपी खातीर तेंच्या वांगडा अलायन्स करपाची ती पार्टी आमी ऑथॉरिटी दिल्ली आसा, पार्टी करतली. पार्टी कडेन आमी सगळें हें केल्लें आसा, पार्टीची कोर कमिटी बसतली आनी ताचेर डिसायड करतली. MGP बद्दल जो स्पेशली डिमांड जाता ते नाही कांय डिसिजन जावना जे अलायन्स कंटिन्यू उरतलें अलायन्स कंटिन्यू उरतलें. हे बसकेत आमदार विष्णू नासलो. तो कित्याक नासलो ते ताच्याच उतरांनी आयकात. चिंतन कोणें करपाचें, जाका खूब चिंता आहा ताणें चिंतन करपा जाय. म्हाका सद्या कसली चिंताच ना. चिंतना म्हणटकच चिंतन करपा वचपाची म्हाका व्हडलीशी गरज दिसूना. हांवें फक्त पक्षाच्या नेतृत्वाक इतलेंच सांगलां की म्हाकाच पक्षाच्या भायर दवरिल्ल्या भशेन पळय जें चल्लां हें कित्या खातीर चल्लां. म्हज्या हातांतल्यान जी पयलीं पदां आशिल्लीं ही काडलीं कित्याक आनी आज पक्षाक काम करून सुद्दां ती न दिवपाचें अजून कारण कितें हेजें स्पश्टीकरण जो मेरेन म्हाका मेळना तो मेरेन हांव खंयच वचचो ना. आयत्या वेळार आमी MGPचे कांय कॅन्डिडेट आमी घेतले, आमचे कांय कॅन्डिडेट आमी MGPक दिले. हें गिव एंड टेक इलेक्शनाच्या पयलीं आसलें. म्हणटकच आतां MGPक भायर काडा अशी मागणी करप हें चुकीचें. आतां कोणाक आपल्या पांयान फातर मारून घेवपा आसल्यार आमी कितें करतले. कळंगूटचे बसके उपरांत भाजपाची कोर कमिटीची पणजेत एका हॉटेलात बसका जाली. रक्षा मंत्री पर्रीकार, मुख्यमंत्री पार्सेकार, प्रदेशाध्यक्ष, संघटन मंत्री खासदार नरेंद्र सावयकार हे बसकेक आसले. ते उपरांत बीजेपीन सांच्या आदेसाक गोवा विकास पार्टीच्या मिकी पाशेकोक आफोवन ताचे कडेन खासा चर्चा केली. मात बीजेपीचो मुखेल युती वांगडी मगोक बसकेक आफोवंक ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. मायनिंग अध्यादेशान गोंयच्या मायनिंगाचो प्रस्न सुटिल्लो ना. मायनिंग सुरू करतले जाल्यार मिनेरांची एकार एक आडमेळी सोंपनात. खणीवेले मीन काडून उरता तो रिजेक्ट माल डंप खंय करप ताचेर अध्यादेशात कांयच ना. चडांत चड 100 हेक्टराचे लीज वाठारांत मायनिंग करतले खंय आनी रिजेक्ट वडयतले खंय. अध्यादेशांत पर्यावरणीय दाखल्याचो कांयच उल्लेख ना. पळयात रिपोर्ट. मायनिंगाचेर केंद्र सरकारान काडिल्ल्या अध्यादेशाचो गोंयच्या मिनेरांक तितलो फायदो जाल्लो दिसना. ह्या अध्यादेशान लीज वाठारा भायल्या रिजेक्ट मिनाच्या डंपाविशीं कांयच उल्लेखच ना. सुप्रीम कोर्ट म्हणटा लीज वाठारा भायलो डंप वडयल्यार बेकायदेशीर. ते सरकार उखलूंक शकता. आतां गोंयच्या मायनिंगाची परिस्थिती पळयात. गोंयांत मायनिंग लिजाचो वाठार चडांत चड 100 हेक्टर. मायनिंग सुरू करतना 1 टन मिनाक 4 टन रिजेक्ट येता. 20 मिलियन टनाची वर्सुकी मर्यादा आशिल्ले 80 मायनिंग लीज पळयल्यार 20 वर्साचे लीज काळांत त्यो वट्ट 1600 मिलियन टनाचे रिजेक्ट डंप करतल्यो. 1 लाख टन रिजेक्ट मीन डंप करपाक लीज वाठारा भितर 2 हेक्टर सुवात लागता. ताका लागून दर वर्सा 1 मिलियन टन रिजेक्ट डंप करूंक 20 हेक्टर जमीन जाय पडटली. ह्या कोतान 5 ते 6 वर्सां भितर 100 हेक्टर लीज वाठारांत फक्त रिजेक्ट डंप आसतले. 80 लीज समज चलता गोंयांत जाल्यार प्रत्येक लिजाक एक 20 हेक्टर काडून डंपिंगे खातीर दवरचें पडटलें. आनी त्या कोतान जर तुमी पळयतले जाल्यार 5 वर्सां भितर अखंड लीज भरतली. कित्याक एवरेज लीज गोंयची 100 हेक्टराची. आदी पुर्तुगेज कोसेसांव दिताले पळय तेन्ना एवरेज 90 हेक्टर 100 हेक्टराचे कोसेसांव ते जाले आतां लीज. 5 वर्सां भितर अखंड तुजे 100 हेक्टर तुजे लिजा भितर भरले रिजेक्शनान जाल्यार तूं मायनिंग काडटलो कितें. जाल्यार ह्यो सगळे प्रश्न जे आसा पळय आमी पयलींच विचार करूंक जाय. तशेंच पर्यावरण मंत्रालयान स्थगीत दवरिल्ल्या पर्यावरण दाखल्या विशीं अध्यादेशान कांयच स्पश्ट करूंक ना. पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयान स्थगीत दवरिल्ल्या पर्यावरणीय दाखले ही सध्या खण मंत्रालयाक हुस्क्याची गजाल. चवकशीचो रिपोर्ट आयले शिवाय मंत्रालय स्थगिती फाटीं घेवंक शकना. स्थगिती उपरांत मंत्रालयान पर्यावरणीय दाखल्या विशीं चवकशेचें कांयच केल्लें ना. पर्यावरण दाखल्याची स्थगिती फाटीं घेवंक अध्यादेशान बदल करचे म्हूण कांय अधिकारी मागतात. पूण राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी आनीक अध्यादेशांक मंजुरी दिवपाच्या मुडान दिसना. लिजा रिन्यू जाली तरी सध्या तरी मिनेर मायनिंग सुरू करतले जाल्यार लिजांचे पर्यावरण दाखले आनी मिनाचे रिजेक्ट डंपाचे सुवातीचे कांयच निश्चित ना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट नवाज शेख. डोंगरेवेल्या डामडा खाजनांतलें उदक सोडचें म्हूण मामलेदारान आदेश दिलो. घरदारां शेतां बुडून बांयचें उदकय खारें जाल्ल्यान डोंगरेवेले लोक चाळवल्यात म्हूण आयतारा प्रुडंटान खासा रिपोर्ट केल्लो. ती खबर वयर मेरेन पावली. खाजन कमिटीन मानस उगडी नासतना खाजनांत उदक भरून दवरिल्लें. उदक भरलां म्हूण इतलो तेंप थळावे मामलेदार जिल्लोधिकारी पुलिसां मेरेन पावले. आतां पुलिसांनी लोकांक चवकशेक आपयल्यात. पळयात प्रुडंट इम्पॅक्ट.
दोंगरेर मांडूर दामडा खाजनातले खारे उदक सोडून शेतकारांक थाकाय दिवपाचो आदेश मंगळारा मामलेदारान काढलो. खारे उदक भरून थंयच्या शेतकारांचे हाल केल्ल्यान लोकांनी आयताराक खाजन कमिटीक मिडिया मुखार उजरायल्ले. नुस्तें मारतल्यांची ही कर्मा म्हूण लोक बोवाळ मारताले. प्रुडंटान हो रिपोर्ट हाडिल्लो. आता मामलेदाराच्या आदेशा उपरांत शेतकार आनी लोकांक खाऱ्या उदकांतल्यान सुटका जावपाची चिन्हां दिसतात. आनी पाणी सुकोना ते आमी खूब प्रयत्न केले, मामदाराक सांगले, लेटरां केली, खूब इशू तयार केलो, तरी सुद्दां सुकले ना. मागीर मिडिया येवन आमचे कडेन आदार घेतलो आनी मिडियान आमकां सपोर्ट केलो. मिडियान सपोर्ट केलो म्हणून आयज आमचे ते सुकपाचे प्रयत्न जाले आनी ते सुकता. मग अशेंच जर मिडिया फाटल्यान रावले सारके जाल्यार सुकतले. जेन्ना जे लोक उठाव केला सुद्दां लोक ह्या आयकना, जे मिडिया पर्यंत सरकारा पर्यंत पावले, सरकारान हेजो हें घेतले, दखल घेतली आनी मागीरूच तेजो सुकोवपाचे प्रयत्न जाले. खारे उदक तुंबोवन शेतां काबार केली. बांयचें उदक खारें जालां. कांय जाणांच्या घरांनी वल मारता म्हूण लोक चाळवल्ले. लोकांनी मामलेदार, जिल्लोधिकारी आनी पुलिशे मेरेन प्रकरण पावोवनूय कोणूच खंय कानामनार घेनाशिल्लो. पुलिसांनी बुधवारा लोकांक चवकशेक आपयल्यात. दुसरे वटेन खोर्ले दुळापेर खाजनांतल्या बेंडूर मानशेची दारज नाशिल्ल्यान खारें उदक शेतांनी घुसून शेताक काबार जाल्यात. थंय तालुको प्रशासन थळाव्यांची कागाळ येतली म्हूण वाट पळयता. आमी 2 पिकां काडटालीं, वांयगण आनी पावसान रोयताले आनी आमकां उदीक खारें येना तेन्ना आमकां बरें पिकता. पूण आतां कितें जाल्लें आसा, कमिटीन मान्य साडटा आनी कोण एकामेकाच्या तेमाक नुस्त्याचेर पयसो जाता म्हणून आनी ते उदीक भरून दवरता. म्हणजे येता सगळें हेजें मानशेचें उदक येता न्हू, कान आसा कानाचें उदक अशें येता म्हाका आनी तेतूनचें म्हाजें रोंपो सगळो पिड्यार जाता. आतां रोंप्यांनी उदक कितलें आसा. हय, हारें येयल्या उदक आमकां रोंक नवता, रोंक नवना. आमी दुळापेले शेतकार आज आमची कैफियत आमच्या माय बाप सरकारा कडेन मांडटा की जेणे करून आज इतलीं वर्सां, म्हाका आतां 60 वर्सां जालीं, म्हाजो पयलीं बापूय ही शेती करतालो तेन्ना आमी अशें पळयताले की जानेर येयलो की आमची शेतां सुकी पडटालीं आनी तेन्नाच आमकां मिशीन म्हणटा तें आमचें मुंगरा नासलें, म्हणजे शेतान चिखलान वचनासलें. जाल्यार आज गेल्लीं 5 वर्सां अशीं आमी पळयता की आमकां सादो पावर ट्रेलर आमच्या शेतान चलोवंक शकना, कारण तो मुंगरता आनी खंयचोच पावर ट्रेलर वालोर आमच्या शेतान मिशीन घालपाक तयार नासता. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. घेऊ एक विराम.